तुझ्या जीवांच्या रूपार आमचेर तू देवून ये पवित्रत्म्या वेगीच तू देवून ये सर्वांचो हांवें मोग करी जय पवित्रत्म्या सकदी दुखयल्यांक हांवें बोक्षी जय पवित्रत्म्या सकदी. मगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो सर्वांचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिता. पेंतेकोस्ताची परब आमी आचरण करूंक वेता. ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेक तयाराय जावन आमी नोवेनाचे दीस आचरण करते आसा. तर आज हांवें तुमचे लागीं वांटून घेवचो संदेश पवित्र आत्मो देवा बापाच्या आनी पुताच्या मोगाचो संकेत. पवित्र आत्मो देवा बापाच्या पुताच्या मोगाचो संकेत. ताचे वयर नियाळच्या पयलें देवाचें उतर हांव तुमच्या खातीर वाचतां. 14वो आवास्वर जुआवू ओळू 15 ta 18. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळू हांव बापा लागीं मागतलों तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे सांगाता, तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू पवित्र आत्म्याक बसयता. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. आमी म्हणटा त्रित्व, ट्रिनिटी. आमच्या गिन्यानेक समजूंक इल्लें कश्ट. त्या खातीर आमी थोडे मिस्तेर, ते थोडे मिस्तेरत जावन उरतात. पूण ताचो उजवाड आमकां बायबल दिता. त्या मिस्तेराचो उजवाड बायबलांत आसा आनी ते हांव तुमच्या लागीं वांटून घेवंक आशेतां. पयले सुवातेर तुमी पळया, सगळी पवित्र सभा पवित्र आत्मो चलयता. आनी आज हे पवित्र सभेन आचरण करचें फेस्त पेंतेकोस्त. त्या दिसा पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र सभा जल्मली. तर पवित्र सभा क्रिस्ताची कूड. क्रिस्ताची कूड. क्रिस्त देवाचो मोग. पवित्र सोल्ल्यांत आमी पळयतना बाप आनी पूत हांच्या मदलो संबंद मोग पवित्र आत्मो, होली स्पिरिट. त्या खातीर आमी त्रित्वेंत ह्या भगवंत त्रिनाद म्हणटा हातू तेगांक सेपरेट करूंक जायना. बायबल पळयतना पयलें बापाचें काम कितें? रचण्याचें. पुताचें काम कितें? सोडवणेचें. पवित्र आत्म्याचें काम कितें? मजतदार. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. त्या खातीर आमी म्हणटा बापाचे बाप सगळे जाणवायेचे दातार. आनी त्या जाणवायेंत बापान आमकां ताच्या पुताक फावो केलो. बापाची जाणवाई पूत, बापाची जाणवाई पवित्र आत्मो.
आमी म्हणटा पुताचे म्हणजे देवाचें काळीज कितें म्हूण देवान आमकां दाखयलें. फादर हार्ट ऑफ गॉड, देवाचें काळीज, मोग. आनी तो मोग ताणें व्यक्त केलो जेजू क्रिस्ताद्वारे. त्या खातीर काळीज जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाच्या खर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. मोरयेचें कातावीण काळीज म्हणटा हांव, देवाचो मोग, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे भुज्या बाला म्हणटा आमी, आमचे सकताची भुजानी. तर ह्या सगळ्या पवित्र सभेचे सकत पवित्र आत्मो तुमी उडासान दवरी जाय. साबार फावटी आमकां थोड्या प्रवाचाक सांगोंक पुरो आमी जेजू कडेन मात्र मागता हांव, आमी बापाक विसरून सोडलां. ह्या आमी जेजू कडेन मात्र मागता हांव, पवित्र आत्म्या विसरून सोडलां. ह्या पवित्र आत्म्या कडेन मात्र मागता हांव, बापाक आनी जेजूक विसरून सोडलां. तशें सांगोंक जायना. जेजू कडेन मागतना बाप थंय आसा. जेजू क्रिस्ता मरी फात आमी बापा थंय येता. पवित्र आत्मो थंय आसा. पवित्र आत्म्या शिवाय कोणी जेजूक क्रिस्त म्हूण ओळखोंक जायना म्हूण सांगता पवित्र सल्लो. तर बाप आनी पूत, ह्या बापा आनी पुताचो मदलो संबंध, तो मोग पवित्र आत्मो दैवशास्त्री यांचं सांगतात. पोरण्या सोल्ल्यान तुमी पळयल्यार सगळी रसन करता आसतना पवित्र आत्मो जंपय मारनासलो. सकट निराकार जावन आसले, आकार नातुल्लो. पळय सोमायिका, आकार नातुल्लो. आनी तो आकार पवित्र आत्म्याद्वारे, देवाच्या आत्म्याद्वारे थंय एक आकार येता. रियेका कडेन आकार येता, सकट आसले आनी थंय आकार दिता. मगाच्या भाव भयणीनो, तो पवित्र आत्मो मोरयेच्या उदारी येता गर्भांत, आकार दिता, मनीस जाता. देवाचो भाग्यवन त्रेंदे दिसो दुसरो जण जेजू ह्या संवसारान सडवंदार जावन जल्मोन येवंकू कारण पवित्र आत्म्याची सकत म्हणजे देवाचो मोग मोरयेच्या उदारी कितें जालें, थंय सावळी घाली आनी मोरयेचे कूड, त्या रक्ता मांसाच्या कुडींत जेजू एक बागेवंत तो पवित्र बाळ तो जल्मलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन तो जल्मलो. आनी जेजू आमकां ह्या संवसारी आसतना पळय, जेजून मस्त शिकोवण दिली. खंयची सडावत ह्या शिसांच्या तकले भितर रिगोवंक ना. साबार जाणांनी ताका सांगलें ताका पिशें लागलां. साबार जाणांनी ताजी नकलां केलीं, कुलपां काडलीं, कोडयो काडल्यो. पूण जेजू ताका समजल्लो, बापाक समजल्लो आनी पवित्र आत्मो कोण म्हूण तो जाणा जाल्लो. कित्याक मनशा सैमान तो आसतना ताजे देव सैम मागण्याद्वारे देवा सांगता तो एक जातलो म्हूण बायबल परत परत आमकां सांगता. तितलें सुलाभ नातलें. मनशा सैमान जियोवचें देवाक सुलाभ ना. कित्याक गे म्हळ्यार हर एका मनशाच्या कुडींत अस्कत काय आसता. ती चुकी आसली. तान लागताली, भूक लागताली, ताज्या मतीन ती चिंतपां येताली. पूण ही हर एक कशी त्या मनशा बापान धाडिल्लें मिसांव. जेजू हर एक फावटी सांगता हांव आनी बाप एक, हांव म्हज्या बापाचें काम करतें आसा. तुमी म्हाका समजनात. फिलिपा कशें तूं विचारताय म्हाका बापाक दाखय, बापाक दाखय, बापाक दाखय म्हणून. हांव आनी बाप एक. तुमी म्हाका पातयेंतल्यान ओडना म्हजी कामां पळया आनी कामां कोणी करूंक शकनात. तो सकड राब्बी बरी राब्बी न्हय, तो सकड व्यक्ती बरी व्यक्ती न्हय. जेजू बापाची सकत पवित्र त्रिंदा दिसो दुसरो सण. मगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजू ही इज ए पर्सन.
भाग्यवान त्रिनिधीचो दुसरो जण म्हणटा हांव. आनी एक ट्रॅजेडी ह्या संवसारांत आसा. सोमा ऐका, जेजू एनर्जी न्ही, पर्सन म्हळ्यार व्यक्ती, जण. सबार पोटी ह्या संवसारांत दुसऱ्यो फिलॉसॉफी येते आसात. सबार पोटी आमी क्रिस्तांव जावनय आमी तसल्या तत्व शास्त्रा फाटल्यान, तर्क शास्त्रा फाटल्यान आमी धांवता सूख. आनी जेजू तांकां सांगता, हांव तुमकां हांव आतां बरी सोडून वचना, हांव तुमकां म्हज्या पवित्र आत्म्याक दिता. पवित्र आत्म्या तो बसयता. 40 दीस तांच्या सांगाता आसतना, शिसा सांगाता आसतना जेजू पवित्र आत्म्या विशयांत उलयता. तांचेर उस्वास सोड म्हणटा, घेया पवित्र आत्म्याक, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पथकां तुमी बक्षितात तांची पथकां बक्षतली. कोणाची बक्षिनासतना उरतात ती उरतली. शांत आनी समाधान हांव तुमकां सोडून येता. शांत समाधान म्हणजे पवित्र आत्म्याची ती देणी आनी पवित्र आत्म्याची ती फळां आमी पळयता बायबलांत. खाण वाचा. पयल्या कोरिंथीकांक बरयल्लें पत्र 12वो आवासवर ओळ 1 तावन तुमी वाचूंक धरा. थंय पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान बरयलां. गालातकारांक बरयल्लें पत्र 5वो आवासवर ओळू तुमी 23 तावन वाचून वेता आसतना थंय पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयान बरयलां. म्हणजे देवाचो मोगू आमकां पवित्र आत्म्याद्वारे व्यक्त जाता. जेजू ह्या कुडींच्या दोळ्यांक तो आनी मुखार दिसचो ना. त्या खातीर पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दीस पर्यंत ताणें तांकां दर्शन दिलें. आनी अशीच खंय बसून आसले, एका कुडांत ते बसून आसले. मोरी माय तांच्या सांगाता आसली. देवाचो मोग कितें म्हण जाणा जाल्ली ती आवय. आनी ते थंय बसून आसतना दार धांपून आसलें. बियान तरून ते आसले. आनी जेजून बसयलोलो पवित्र आत्मो देवाचो मोगू तांच्या काळजांत देंवन येता. दारां उक्तीं जातात. दारां बैली दारां न्हय, काळजाची दारां, मोतीची दारां, बंदडेची दारां, बियाची दारां सोडवून ते कितें समजतात. त्या खातीर मनशाची गिन्यान आनी देवाची जाणवाय ताफावत आसा. मनशाची गिन्यान संवसाराच्या नॉलेजींतावन मेळटा. देवाची जाणवाय पवित्र आत्म्यांतावन मेळटा. आनी पवित्र आत्मोसू देवाची जाणवाय जावन आसा. पवित्र सोल्ल्यांत आमी तें वाचता, बायबलांत आमी तें वाचता. म्हाका भावा भयणीनो, तर आज आमकां हें पेंतेकोस्त आचरण करतना 11 जण अशीच बिजुडे आसले, सुडसुडीत जाले, मोगान ते बरले. जुआंव आनी पेद्रू धर्मदूताचे कृत्य 3रो आवासवर पयल्या वळींतावन 10 वळी पर्यंत एक तोंट्याक ते पांय दिवंक शकले जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. नातलें धैर्य खंय तावन मेळ्ळें. बियान बिजुडे जावन बसून आसले, सुडसुडीत कशें जाले. 14व्या आवासवरांत धर्मदूताचे कृत्य 9व्या आवासवरांत सावलाक आपूण पावल करता, पवित्र आत्म्यान देव ताका भरता. आनी 14वा आवासवरांत लुस्त्रा म्हणल्या गांवांत तोंट्याक तो पांय दिता. सुवार्तेचे आशिर्वाद, धैर्य, बोळ, गटाई आनी देवाचो मोगू. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो देवा बापाच्या आनी पुताच्या मोगाचो संकेत. ह्या संवसारान जेजू म्हणा लागलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां चलयतलो. संवसार ताका वळखना, तुमी ताका वळखातात. तेंच बायबलांत आमी पळयता. तुमच्या खातीर हांव वाचतां. जुआंवचो 16वो आवासवरांत हें वाक्य बरयलां. जुआंवचो 16वो आवासवर अशें आमकां सांगता. कितें घडटा पळय ह्या संवसारांत तें बरोवन आसा. तुमचो भावार्थ दंडळनाशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां. भावार्थ दंडळनाशें. तुमकां सिनोगोगांतले भायर घालतले इतलेंच न्हय, हे काळी येतलो जेन्ना तुमकां जिवेशी मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हूण लेखतलो. कोण तुमकां जिवेशी मारता,
देवाची सेवा केली म्हूण तो लेखतलो खंय. सो मामू आयसिसाच्या आतांत कितें जालें त्या क्रिस्तांवांक? शीस कापले. मातशें भाव भयणीनो, आनी आज पळय मतांतले पोणू येवन मारन, देवाळा नास करन, ते चिंतात ते जैतेवन जातात म्हणून. आपणाच्या देवा खातीर ते नाका जाल्ल्यांक आपणाचो देव कोण? सैतान, दुरात्म. तो नास करूंक जो हांव दा सांगता, सैतान येता लुटूंक, विबाडूंक आनी लगड काडूंक. कित्याक ते तशें करतात? बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखले ना देखून ते अशें करतले. जर तर बापाक म्हाका वळखले जाल्यार ते पवित्र आत्म्यान भरते आसले, देवाचो मोग ते जाणा जाते आसले, आनी देवाच्या मोगान भरच्या खातीर आमी तांच्या खातीर मागोवंक आसा. त्या खातीर हे पवित्र दिसांनी पेंतेकोस्ताचे नवें आमी करता. आमच्या खातीर मात्र न्ही, संवसारा खातीर आमी मागोवंक आसा. आनी ह्यो संती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांव तुमकां पयल्यांत सांगता, ताजे उपरांत जेजू सांगता, आनी की तुमकां पवित्र आत्म्याचें काम कितें म्हूण तो विवरण दिता. तो पातका विशांत, निती विशांत, फैसला विशांत तो आमकां शिकोवन दितलो. वही मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देव ताची पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चलोवन व्हरता. 50 वर्सांत हांव न्हू कॅरिझमॅटीक संचालन म्हणजे एका लेकार सेकंड पेंटेकॉस्ट ऑर रिवायवल ऑफ द पेंटेकॉस्ट, नवीकरण म्हणटा आमी. एक नवीकरण चलते आसा, आनी ते नवीकरण कोण करते आसा? खंयचो व्यक्ती न्ही, खंयचो प्रवाचक न्ही, पवित्र आत्मो करते आसा. देवाचो मोग करते आसा. कठीण काळजां तो बदलिते आसा. फाटक्यांक तो फाटी हाडते आसा. पश्चातापाची कृपा तो दिते आसा. नवी नवी सेंटरां रेतेरेची उक्ती करते आसा. नवे नवे प्रवाचकांक लायकांक तो उठयते आसा. कित्याक एक नवें वारें, पवित्र आत्म्याचें वारें सगळ्या संवसारार वळटे आसा. आनी तें वारें ह्या दिसांनी इतलें बळवंत आसा की आमकां हर एकल्यांक हें पेंतेकोस्ताची परब विशेश मापान आचरण करूंक आपोवणें दिते आसा. ह्या द्वारी आमची पिरगज कुटुंबां, ह्या द्वारी आमचे वैयक्तीक भावार्थ, ह्या द्वारी आमच्या कुटुंबा संबंध, ह्या द्वारी आमच्या संवसाराचेर आशिर्वादां आमी जोडूंक जाय. देव दिता, भरपूर मापान दिता. मनीस घेता, विसरता आनी निसरता आनी दूर जाता. पूण आज ही पेंतेकोस्ताची परब बाप आनी पुताच्या मोगाचो संकेत जावन आसच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया. हें पेंतेकोस्त हर एका वर्साच्या पेंतेकोस्ता बरी न्ही, आमकां चड आनी चड बोळ गटाई जैत दिवन दी. मात्र न्ही, आमची अस्कत मोत बळवून करून दी. ह्या 9 दिसांनी नव्यान कर्ण मागच्या हर एकल्यांचेर आनी ह्या DCCचेर विशेष मापान देव भरपूर मापांनी आशिर्वादां वचून दी म्हणून आमी मागया. जें कितें आमच्या संवसारान उणें पडलां तें देव भरती करून दिवन दी. जें कितें आमच्या भावार्थान उणें पडलां तें ताच्या मोगान भरती करून दिवन दी. आमची अस्कत गिन्यान जाणवायेच्या सक्तेन तो बरोवन दी. आनी अशें सगळ्या संवसारार आमी सुमया जेजूक साक्ष जावन जियोवचें भाग आमकां मेळोवन दी. पवित्र आत्म्याचो मोग आमचे थंय देंवन येता आसतना आमी गरजेची या मर्जेची सेवा करना, गरजेची सेवा करता. आमी एकामेका दुर्सना, एकामेका आदार दिता. निराश्रितांक, निर्गतिकांक, अनाथांक, विधव्यांक तसो मोग भगवंत त्रिदादीचो मोग तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिवन तांकां मजत दिवंक गरजेची सेवा करूंक आमकां सकत दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया, आमी मागया. मोगळा सुमया जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां बोर. आज संवसार भुकेला मोगा खातीर, मोगाचो अभाव आसा. बापा, तूं मोगाचो दिणार जावन आसाय, तुमचो मोग जावन आसाय. तुजो पूत जेजू मोगाचो संकेत आनी तुमी बसयलोलो तोच पवित्र आत्मो
तुझ्या मोगाचो आशिर्वाद त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन आमच्या सर लोकांक तूं बरो जें कितें उणें पडलां तें भरती कर दी अंकर बनपस बंदडेचो आत्मो आमचे तो सोडून वचूं दी आनी हें पेंतेकोस्त आमकां नवी दिशा दाखोवन दी मात्र न्ही क्रिस्ता खातीर जियोवचें साक्ष जावचें भाग धैर्यान साक्ष जावचें भाग आमकां फावो करून दी म्हण हांव मागतां सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां ताच्या मोगान आनी आशिर्वादान भरून दी आमेन. Worth more could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen the sweetest of love. My heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more come close, nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, and my heart becomes free. Shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome. Come flood
भोव पवित्रत्म्या दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुजे समकार सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय. परत्यान मानान हांव तुजे मुखासर पडतां, आजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां, पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां. म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुज्या बरेपणाक आखेर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां. हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां. हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें. भगवंत मुनयेचें काळीज परमीत कृपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान बर म्हूण परातां. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची ल्हारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका वाकणू म्हाका शिकय. तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख. आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कृपेन म्हजें तें जीव भर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बाचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं, तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रतिरितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत, सर्व खाजरी जोड्यां पासत, प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत, तशेंच मागीर आमी पवित्र सभे पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत, राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागतना मातशें ल्हान उडास काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्रत्म्याची सकत तांचे तें देंवोवन दी. पवित्रत्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी, कृपेन भरोवन दी, बेसांवांनी भरोवन दी आनी देण्यानी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगाता पवित्रत्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस त्रिंदाद आमकां कृपेन भरूं, बेसांवांनी भरूं, आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा, पुता आनी पवित्रत्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची जर सरपदवेदार देव, आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंतां आनी बरवसतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपोड आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागतां. घाई, राग, पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या, तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणयतां. सोम्या, म्हजी काकुळट कर. सोम्या, तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर सक्तिवंतो, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतावन गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्रत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पिडेस्तां पासत
मोगळ बाबडीनो आज प्रते रितीने मागे आम्ही सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासत विविध रितीन कस्तांक समस्या बली जाल्ल्यां पासत विविध रितीच्या संकश्टांक वळख जाल्ल्यां पासत प्रते रितीन सर भुरग्यां पासत मागया युवा जाणां पासत मागया आधुनीक काळार ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याक विरोध वेच्या संगतींक चड गमोन तांणी दिनासतना आधुनीक सवलत्यां फाटल्यान धांवनासतना आधुनीक संवसारा फाटल्यान वचनासतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन कितें सत कितें नीत म्हणलें समजोवन त्या प्रमाणे जिवंक तांकां भरपूर सकत मेळ्ळा अशें मागया. जायतीं जाणां मोग नासतना सेवा नासतना पातकाचे बक्षाणे नासतना कसतो नासात त्या सर्व भाव भयणी पासत मागया. सर काजर इजोड्यां पासत सर्व धार्मिकां पासत लायिकां पासत याजकां पासत गोवळ्यां पासत बाबासाहेबा पासत सगळ्या पवित्र सभे पासत आमी मागया. आमच्या राष्ट्रा पासत मागया आमच्या राज्या पासत मागया राज्याच्या सर्व धार्मिक मुखेल्यां पासत राजकीय मुखेल्यां पासत सरकारी अधिकाऱ्यां पासत देशाच्या राजकीय धार्मिक सरकारी अधिकाऱ्यां पासत मुखेल्यां पासत आमी मागया. स्वार्थ सांडून निस्वार्थीपणी लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसचें बरें मन सुरेस्पर देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया. पवित्र आत्मा तांचे थंय रावों दी तांकां वाट दाखोवन दी धरून जाल्लीं काळजां ती भागोवन दी मोवाळ करून दी म्हूण आमी मागया. सर्व गरजां पासत आमी मागया. सोम्याचें नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया. सगळींच्या भोवमोगाळ बापा आयच्या दिसा पासून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या पवित्र आत्म्या पाठोवन भियान तरतरून गेल्ल्या सिसांक धैर्यादी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा नव्यान तांकां जिवीत देवन तुजी सुवार्ता परगट करन एक बळवंत पवित्र सभा स्थापीत केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आज ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाल्ले आमकां तुजे कृपेन भरताय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय पाठय आमकां सुरक्षीत कर आमकां धैर्यादीक कर आमकां पवित्र कर आमकां सक्तेन बर. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां थंय धाडून आमची काळजां आमची मनां काळजां आयतीं कर उर्जीत कर सक्तिवंत कर. जाणवायन आमकां बर आमची कूड मुळ्ळो तंबू पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावं दी. आमची सगळीं पातकां धुवन सोंदीत तुज्या दैवीक पुताच्या अमोली रक्तान आमकां दुनितळ कर. सोम्या जेजू तुज्या सक्तेन आमकां पवित्र कर. तुजी गुणकची दैवी सकत आमच्या शिरान वळय. पवित्र आत्म्या तुजी सकत आमचे थंय वाळय. अस्कत जाल्ली आमची कुडी धैर्यादी कर. खोटेपणाक वेळेपणाक आनी देवसाराच्या सक्तेक वळख जाल्ल्या आमकां त्या पासल्यांतले सुटय. आमकां दुनितळ कर. आमची सांकळी तुटोवन उडय. आमकां वायट व्हरता तें वायट करता तें आमचे थंय आसले सगळें हुमटून उडय. आमकां पवित्र कर. तुजी दैवी कृपा सकत आमचे वाळय. सगळ्याच वायट सक्तेक कसल्याच वायट संगतीक आमी बली जायनाशें कसल्याच वायटाक आमी वळख जायनाशें देवसाराच्या पासलेंत आमी पडनाशें आमकां सुरक्षीत सांबाळ. तुजी गुणकची दैवी सकत आमच्या शिरान वळय. तुजे दैवीक रगत आमचे सोडून आमकां नितळ कर. आमकां पवित्र कर आमकां सक्तेन बर. सर पिडेस्तांक भुरग्यांक युवा जाणांक प्रायवंतांक कश्ट तेल्या समेस्तांक सुटका लाभय. तुजी सुटका लाभय. तुज्या पोदवेदार नांवान आमकां सगळ्यांक सुटका लाभय. पवित्र आत्म्या आमकां तुजे कृपेन बर. आजाद तूं आमचो आदार. आमचें जिवीत तुज्या फळांचें जावं दी. आमचें जिवीत तुज्या देण्यांनी भरलेलें जावं दी आनी अशें आमचे मुखांतर जायती प्रगती जावं दी. आमचे थंय नवो पेंतकोस्त जावं दी. ह्या पेंतकोस्ता मुखांतर जायती बरीं कामां ह्या पवित्र सभेंत ह्या समाजीन जावं दीत म्हूण मागता. तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती तुका जावं आराधन. हालेलुया 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 हालेलुया.